दोतोर म्हाका एक गजाल सांगा, वाल्मिकी बाबाच्या मुद्द्याचेर उलयात तुमी, पण ह्या सगळ्या आयच्या आमच्या आमी येदी व्हडली डिबेट करता ती ताई शोकांतिक कितें की ज्या भाऊ साहेबाची एमजी आशिल्ली त्या एमजीक आज आमच्या ह्या पॅनलाचेर सुद्धा स्थान मेळना, कारण ती एमजी बीजेपी बरोबर आसा. सो द मोमेंट देर इज बीजेपी वॉयस ऑन द पॅनल, द एमजी नीड नॉट बी रिप्रेझेंटेड टुडे. ही भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पक्षाची आज परिस्थिती आहा. तातूंत भितर तांचे 2 आमदार आहात, तातूंतलो 2तलो अर्द आमदार दिसता म्हाका ऑलरेडी तांचे बरोबर आसा बीजेपी बरोबर. मामरेबाब काय ना म्हणचे नात. जो 1.5 आमदार तांचे कडेन उरता अशी परिस्थिती आहा. ह्या हातूंत भितर आज जेन्ना आमी गोंयचे कडेन पळयतात आणि रिजनल पार्टीं कडेन पळयतात, कारण आज आप आसा आमचे कडेन, गोवा फॉरवर्ड आसा आणि काँग्रेस आणि बीजेपी सारखे 2 व्हडले पक्ष आहात. आज गोंयाक एका रिजनल पक्षाची गरज आसा जो सेंटिमेंट घेवन भाऊसाहेब आनीक जॅकबाब सिकेर आशिल्ले त्या सेंटिमेंटाची आज गरज आसा काय ह्यो नॅशनल पॉलिटिक्साच्या मेन हातूंत भितर आमी पावल्यात, सो अशेंच चलपाचें? माझ्या प्रमाणे प्रमोद, द फर्स्ट थिंग दॅट हॅज टू बी अड्रेस्ड आणि आमी पळोवपा जाय, नाल्यार कांयच हे आमी फक्त डिबेट करतले आणि आड्ड्यो मारतले. आणि विकास भगत म्हणटा म्हाका की 2017 विजय सरदेसायची तेन्ना ताका ती आयडियोलॉजी बी लागूंक ना, तो बीजेपीन गेलो, बीजेपीक जॉयन जालो. आफ्टर 2017 then his ideology came into being. The point is not that. The point is, unless we have some kind of legislation by which you cannot under any circumstances go against the people's mandate and cross over lock, stock and barrel to the other side and form governments, I think this debate is going to be endless. This debate is going to be futile because you're never ending up again. Do you need a political party with a strong regional sentiment? The problem is that even political parties with strong regional sentiments eventually will jump to the BJP, which has happened in the Northeast. It's happened everywhere. So the point is that once the people have voted for you on a particular ideology, you come, Michael Lobo says, I'm a congressman, I don't know who else says, Babush says he was a congressman, whoever was there in 2022, somebody else says, I'm Congress, I'm Congress, I'm Congress. So people are voting for you with that ideology in mind. And without even a buy or leave, you cross sides. So what are people supposed to do in this case? In my opinion, you are going to find as time progresses, less and less number of people are going to come out to vote and be part of this electoral process, and perhaps the BJP might rule for 30 years. Okay. And Preman will not even required to be coming. Yeah, because I'll come to you. Yeah, Valmiki will respond to that. Incidentally, I will like to remind Mamreba, I'll come to you. Mamreba, I'm coming to you. I'm just taking Valmiki. Just a point. Yes, I'll come to you. I just Yeah. want to carry on from Dr. Oscar's thoughts. आणि ही जी डिबेट जाली वेंजीच्या स्टेटमेंटाचेर, इट वेंट टू द नेक्स्ट लेवल. कोण म्हणपाक लागले आता वेंजी कितें सोडून बीजेपीन वता काय, आणि इट वॉज सच अ पॉलिटिकली इमॅच्युअर स्टेटमेंट टू मेक. कित्याक म्हाका दिसता बीजेपी टिकेटाचेर कोण बाणावले उबो रावपाचो चिंतूंक सुद्दां शकना. सो देर इज नो क्वेश्चन, इवन इफ ही वॉन्टेड टू, इट वूड बी पॉलिटिकल सुसायड फॉर हिम. भारतीय जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर नरेंद्र मोदी सुद्दां डिपॉझिट जप्त जातलो, इतली हांव गॅरंटी दिता, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वेन्झी कशें एक्यूज करप वॉज व्हेरी डिसहार्टनिंग. आणि इन्स्टेड ऑफ म्हणजे विक्टिमायझींग वेन्झी, सामको ताजो कॅरेक्टर एसेसिनेशन कसो जालो न्ही, इन्स्टेड ऑफ दॅट ताणें बाणावले कितें काम केलां तें म्हाका दिसता सगळ्यांनी तुमी, आय इन्वायट यू स्पेसिफिकली प्रमोद बाब टू कम एंड सी वॉट ही हॅज डन, आणि ताजेर एक प्रोग्राम करात. दॅट मॅन डिस्पायट बीइंग इन ऑपोजिशन, ताणें 4 क्लिनीक उगडल्यार, आय क्लिनीक, OPD, इयर क्लिनीक आणि पेडियाट्रीक क्लिनीक. तो जे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सुद्धा दिना. ही गिव्स फ्री कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स टू बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुम्ही म्हणता एक स्टेटमेंटाचेर ताका तुम्ही विलन करनाका म्हणून, आणि असेंब्लीन तो इतले बरें काम करता, सबन गोंय पळयता. सो अशा मनशाक तुम्ही विक्टिमायज एका धपक्यान कसो केलो ते खूब वायट दिसता. ओके, दोन्ही विकास बाब, बिफोर आय गो टू मामरेबा, अशा मनशाक तुम्ही विक्टिमायज कसो केलो, हो वाल्मिकी बाबाचो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न जो म्हणटा रिजनल सेंटिमेंटाचो, जे ऑस्कर बाब म्हणटा जेन्ना तांकां प्रश्न विचारले, गोंयाक आज आमी जेन्ना भाऊची आनी जॅकबाब सिकेराची लेगसी उलयतात, रिजनल सेंटिमेंटाचो पक्ष नाका म्हण, तुमचो पक्ष सदांच म्हणटा की आमी रिजनल सेंटिमेंट घेवन मुखार वचपी, पण परिस्थिती येता तेन्ना तुमी आपल्या वाडी व्हरता आनी राष्ट्रीय पक्षा लायतात. दोतोर बाबान म्हणलें की आमी 2017 गव्हर्मेंट केलो आणि तेन्ना आयडियोलॉजी खंय गेली काय म्हणून. आयडियोलॉजी कशी म्हणून सांगतो दोतोर बाब, आमी फक्त तांकां सपोर्ट केलो आनी सरकारां भितर आसले, आमी तेतून भितर मर्ज जाले ना. एक
आनी दुसरें आमचो वाल्मिकी बाब म्हणटा पळय आमी ताका हें करता म्हण टार्गेट करतात कोणा वेन्झी आमी वेन्झी खंय गेलो आमचो अध्यक्षाचो स्टेटमेंट आयकय इनफॅक्ट वेन्झी आमचेर कित्याक कितें उलयलो आनी गोंयकारपण म्हणल्यार कितें आमी भाऊ साहेब बांदोडकराचो तितलो सन्मान करतात बाकीचे जे ओपिनियन पोलाचेर जे मनीस आहले तितलो सन्मान करता हांव तुका प्रमाण दिता एक म्हणल्यार कितें जालें आमच्या गोवा फॉरवर्डाचें ऑफिस आसा तूं काणकोण हांगा काणकोण वच मडगांव आमच्या ऑफिसांत यो तूं पणजे आमच्या ऑफिसांत वच ज्या लोकांनी गोंयच्या खातीर काम केलां जे आमचे हिरो तांचो फोटो आसा मुद्दम घेवन आयला आमी भाऊ साहेब हो फोटो तुमकां दिश्टी पडटलो गोवा फॉरवर्ड ऑफिसाक आमी सगळ्यांचो मान सन्मान करतात आमी सगळोच विचार घेवन वतात दोतोर बाब लेट मी कंप्लीट गोंयकारपण तें जेणे गोंयचे खातीर झूज मारली जाणें गोंय मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो तितलेंच आमचे खातीर तीच आमची आयडियोलॉजी बरोबर वेन्झी बाबान तुमचेर जो आरोप केला विकास बाब की हे सरकार तुम्हीच हाडली म्हणून बरं आमी खंय म्हण ना म्हणला पळय एखादी चूक करप आनी भर लोकां भितर करू शकता तुम्ही हांव सांगता दोतोर लेट मी कंप्लीट एखादी चूक करप आनी भर सभेन सांगप आपल्या कडेन जाल्ली ती चूक आज पर्यंत खंयच्याच आमदारान जावं खंयच्याच मंत्र्यान आपल्या कडेन जाल्ली चूक म्हणून सांगलें ना आमच्या आमदारान आनी आमच्या अध्यक्षान सांगलें आसा आपणी भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट केली ती आपल्या चूक म्हणून आनी हाजे फुडें तुमी अपेक्षाच करनाकात आमी भारतीय आमी ऑपोजिशनाकच रावतले परतूय जर सरकार येयला जाल्यार आमी ऑपोजिशनाक रावतले 27 खूब वेळ आसा खूब काम करपाचें आसा आमकां आनी आमकां निश्चित खात्री आसा की तुमी म्हणटात पळय दोतोर परत लोक सगळे वतले म्हणून तशें कांयच जावचें ना 27 भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कशेंच येवचें ना बरें हांव ह्याच हाजेर प्रेमानंद मामरेमारां वता तांणी ते सामके हड्डी फुडी काडून सांगतात तुमचें सरकार कशेंच येवचें ना म्हणून वाल्मिकी बाब सांगतात की तुमच्या सरकारान सुद्दां जालना तितली काम बाणावले तांणी केलो म्हणून तुम्ही कितें म्हणटा मामरे बाब आमचे आणि तुमकां दिसना तुम्ही आज आमचे- तुम्ही गोंया भितर प्रादेशीक आमच्या- पक्षी पळयल्यात आणि आज तुम्ही राष्ट्रीय पक्षा भितर आसा पयर म्हाका आमच्या- सांगा तुमकां दिसना गोंयाक एका स्ट्रॉंग प्रादेशीक पक्षाची गरज आसा म्हणून पयर आमच्या नव्या अध्यक्षाची निवड जेन्ना जाली तेन्ना आमी ऑलरेडी आमचे स्लोगन फॉर 27 दिल्ली आसा 27 and 27 and we are confident जिखून न्ही ते काय एक्वायर बी करून हा जिखून न्ही ते 27 and 27 नाही, नाही, कशी काय 27 इलेक्शन जातले जिखून आणि जिखून जिखून. हा ओके जिखून हांव जस्ट क्लॅरिफाय घोषणा करता आसा, कळ्ळें न्ही? ओके and we will try to achieve it as far as possible. दुसरे वी आर थँकफूल टू वेन्झी ऑफकोर्स फॉर आमी कंपॅरिजन हे कितें पळय आसा बट यू आर हे थँकफूल आमी करूंक ना आमी करूंक ना ते हय हो तांचे भितरचो प्रश्न आसा इट इज अ पण वेन्झीन प्रिकर्सर येवना की इट इज अ प्रिकर्सर पळय हय. हे जे आता पळय बट यू आर थँकफूल टू वेन्झी म्हणटा तुम्ही हय Ah, हय okay. इट इज अ प्रिकर्सर टू वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन 2027 इन सालसेत Ah. कळ्ळें न्ही ओके की इट इज गोइंग टू बी जे आता ताची हे जाल्ल्या म्हणजे कशी नांदी सुरवात जाल्या. जाल्या नांदी सुरू जाल्या Ah. की बाणावले आपले सालसेतींच्या सिटा खातीर कशी झगडी लागतली आप काँग्रेस आनी GFP Ah. हाजी ही नांदी आता सुरू जाल्ली आसा ह्या हातूनसून हे आज स्पश्ट दिसत आसा आनी वी आर थँकफूल ऑफकोर्स कंपेरींग बी म्हणटा पळय पण हय. एक वी शूड बी व्हेरी हे बरें आहा तुमगेल्या आमी कंपेअर करना कोणे केल्यार आमी उपकार मानता म्हणटा कारण तुम्ही कितें आसा पळय आमच्या चीफ मिनिस्टराक हय हे करपाची गरज ना because his popularity can be seen. Okay. You know, with the public hours that is taking, बरें a आहा. lot of people coming there, Yes. getting there. He has solved his popularity among the Karyakartas of the BJP. हय. He is actually building up his own legacy. बरें. You see. Yeah. So त्यामुळे आमकां कोणाची दुसऱ्याची legacy ऑफकोर्स वी आमच्या भाऊसाहेबाच्या बद्दल आमकां खूब आदर बरें आसा. आहा. ह्या मामरे बाब, ताजें काम पळय आसा Yeah. हे म्हणजे त्या वेळार ज्या वेळार आमकां वी हॅड टू कम आउट फ्रॉम आमी लिबरेशन जालें आनी नवो गोंय आमकां जेन्ना हें करपाक जाय आशिल्लें तेन्ना भाऊसाहेबाचें काम हे तोखणण्या सारकें काम Yes. आनी पयलें म्हणजे आमी सदांनी हे पॉलिटिशियनींनी पयलें लक्षात धरपाक जाय की जे आयकॉन्स आमचे आसा पळय म्हणजे मागीर तो भाऊसाहेब आसूं किंवा मनोहर बाब हू इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा हांचे बद्दल उलयतना थोडेशें तांणी हें बाळगुपाक जाय संयम संयम आनी बाळगूंक भान. जाय बरें. भान दाखोवंक जाय तुम्ही ह्या- कारण फर्स्ट थिंग इज दे आर नॉट हियर टू आन्सर ऑल दीस Correct. कळ्ळें सेकंड तांचे बद्दल गोंयकारांक खूब आदर आसा सगळ्या लोकां मदीं आदर त्यामुळे वी शूड बी व्हेरी केअरफुल ओके म्हाका दोतोर हय जे फाटल्यान झगडपाची गरज हा ना झगडपाची गरज ना कित्याक ओके झगडटात तुमी? बरें कित्याक झगडटात तुमी हांव हाजेर दोतोर तुमची मना येता एक गजाल आनी जो- दोतोराक एक याद करून दिवपा जाय कितें न्ही कितें हय की ताणी म्हणलें हे आतां चल्लां म्हणून
I just want to remind Dotor that United Governance Party led by Aldona MLA was the first to break away from UG to join Manodkar. सो हे तुम्ही Break परत away. परत मग तेच सांगता ती परंपरा म्हणून He is saying that it has become now. No, nobody in said- 70s and 80s. Nobody said that it is 60s, now 70s or and then. 80s this happened. Point Point is it taken. right So, or no, not right? It was Doctor, all doctor, because doctor. it was an urge to join Yeah. to the ruling party. येस ओके हे That चालू is the way केला. so that's the way democracy works in your No, no, opinion. I'm That's the not way saying democracy that. works. So you But don't have don't- opposition, you you see- finish off the opposition, What- and then you say we are the world's largest No, no, democracy. what So you- some level of hypocrisy should be kept in mind. No, Premanand I'm Babu. just Little bit of- reminding you that No, this I'm not is interested in this is not reminding new, म्हणता me. तुम्ही. What I want to No, know is doctor, whether doctor, this doctor, is your doctor. definition of a No, no, democracy.